गोंयांत सध्या दरेका धंद्यांनी बिगर गोंयकार उतरपाक लागल्यात. अशेंच चालू उरलें जाल्यार भविष्यात गोंयकारांक वेवसाय करपाक मेळचो ना आनी फुडारा खातीर हें धोक्याचें थारूंक शकता असो भंय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलो. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या नव्या कार्यालयाचे उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयलो. म्हणून आम्ही जे मीटिंग आणि रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना ह्या पद्दतीचे प्रोजेक्ट सुरवात केला आय सरप्राईज आणि प्रत्येकाने वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा म्हणजे एग्रीकल्चर रिवाइव करण्यापासून ते आम्ही म्हणटा की मार्केटिंग करीपर्यंत नासलो ऑर्गेनिक पद्धतीचे मार्केटान प्रवृत्त करून ऑर्गेनिक पद्धतीचे मार्केटान हाडपाचें काम पासून ब्युटी पार्लर हाडला स्वता 2 लाख रुपये घेऊन आणि ब्युटिशियनां करता हांवें कित्याक सांगलें तर आयज आमी मायग्रन्सीच्या हातूंतल्यान पळयता डे बाय डे प्रत्येक गोंयचो धंदो हो मायग्रंट यूज करपाक लागला. हांव कोण आनी कितें दिवंक करतना इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा खंयच्या धंद्यांनी विचारप हो इनिशिएटीव फुडें घेवपाक आपल्या ताका स्कील आहा ताका फुडें कोणी काडपाक आमी काडपाक म्हणून हांवें म्हटलां फक्त तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारी करीत आसा म्हणजे भाऊ आपल्या एमपी फंडातल्यान करता आमी एमएलए म्हणून करता तुमी करता पंचायत करता आणि गोंयचो विकास कोणी करता त्या गोंयच्या कडेन इंडिव्हिज्युअल गरीब गोंयच्या कडेन आनी तेका स्कील गोंयच्या कडेन आनी ते आमच्या दुर्बल आसलेल्या महिले कडेन कोणी पावपाचें तर पावपाचें आसा जाल्यार लोकप्रतिनिधी पावपाचे प्रत्येक म्हणजे जेका टायम आहा तो टायम कंज्यूम करून तेका सक्षम करपाची गरज आसा.